मडगांव शारांत येरादारी खातीर शिस्त ना। थंयचे लोक रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो कश्यो पार्क करतात। अश्यो बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर येरादारी पुलीस कसलीच कारवाय करिना। फकत हेल्मेट घालिना तांकां दंड दितात अशी कागाळ थळावे करतात। पीआयन मडगांव शारांत एक फेरो मारून पळोवचे आनी बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक दिनेश काकोडकारान केल्या। आता हांव एक्चुअली फातिमाक इस्कॉला फाटल्यान आसा, थंय पंप आहा बिचलकारालो। तेन्ना ही वन वे आसा, ऑलरेडी सिग्नल बी आहा थंय। ऑन रोड वे म्हणजे लेफ्टानूय पार्किंग केला, रायटानूय पार्किंग केला। तो मिडल इल्लोसो रस्तो उरता, थंय कोणा पुलिसीचें हेंच ना। हांव मागता पीआय कडेन त्यांनी एक टर्न मारून आख्खे सिटी भितर पोवचें। तातो थंय लेफ्टान पार्किंग आहा, रायटानूय पार्किंग आहा, तो मदीं कंजेस्टेड जाता। अशें करून आतां कितें म्हणून कांय कळना। फकत रिंग रोड ते एका पेडान थंय खाली तो म्हाका दिसता पार्किंगाक बांदलेल्या भशेन बांदलेलो आहा। आतां सगळे टोटल जर सर्वे केलो जाल्यार आमकां टू व्हिलरांक ओन्ली बिकॉज ऑफ हेल्मेट तालावन दिला। सर्वे काडून तो पळोवचो कितली जाणांक फोर व्हिलरां तालावन दिला तो। आनी आमचे टू व्हिलर ते मार्केटान गेले पेडा कडेन 5-6 जाण पुलीस आसतात। ओन्ली ते हेका दिता कितें हेल्मेटा लावन दिता। तेंच्यांनी ते पीआयन तेजो हें काडून पळोवचो। एक पसून टू व्हिलर गाडयेचो पार्किंग फायन मारना। आतां पेडा कडेन येता पेडा कडेन 4 गाडी आहा, थंय पुलीस आसा थंय तालाव मारपाक, पूण तांकां ती गाडी काडपाक दिसना, रायटानूच आहा। अशें करून मडगांव आमचे सिटी म्हळ्यार ट्रॅफिक जाम। हांकां जर तुमी फायन दिल्ले आशिल्ले न्ही, कम से कम दिसाक 7-8 हजार रुपया तरी मेळटा आशिल्ले। आणि ते पॉश लोक फोर व्हिलर घेवन ते पॉश लोक, आणि तांकां तुमी आमची हें येतली बरी डिसिप्लीन येतली गाडी बाबा आमी हे सायडीन दवरची न्ही म्हणून। जर फायन दिली जाल्यार हे भशेन गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येवपाक शकता।